मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि भाजपाच्या खजिनदाराच्या लंडन भोंवडेचेर फोंडेचो आमदार रवी नाईकान प्रश्न उपस्थित केला। 2012 वर्सा ह्या दोगांनी केल्ल्या लंडन भोंवडेची म्हायती तांणी स्वता जावन लोकांक दिवची अशेंय तो म्हणटा। गोंयच्यो खणी कोणे आनी कित्याक बंद केल्यो हें खबर आसा। भाजपाचे खंयचे मंत्री आनी पदाधिकारी लंडनाक वचून कोणाक मेळ्ळे हें तांणी लोकांक सांगचें अशें रवी नायक म्हणटा। पळयात तो कितें म्हणटा तो। सेंट्रल मिनिस्टर आसा गोंयचो श्रीपाद नायक तो एक स्टेटमेंट जातले आसा ते सगळे जातले अशें करून करून इलेक्शना कडेन पावले केलो बंद तुमी पर्रीकार सांगलें आपणे बंद केलो असो हात बी सांगून हांवें पळयलो म्हाजे तो राजदीप तेगेलो इंटरव्यू घेतालो हांवें पळयलो पूण तेणें केलां कित्याक म्हणून बंद केलें आनी कित्याक चालू करिना रिजन कितें तें रिजनूय जाणा आमी हांगसरल्यान कोण भायर गेले भितर येयले ते सगळें खबर आसा। हांव म्हणटा तेणी तर लंडनाक गेले ताका कित्याक गेले तुमी हांव म्हणटा तुमी गेल्या जाल्यार सांगचें हांव म्हणटा तुमकां आरोप तुमी गेल्याच म्हणना हांव तुमी गेल्या काय कितें खजिनदार आनी मुख्यमंत्री गेल्या काय गेल्या लंडनाक हांव म्हणना तेणी सांगचें ना म्हणून सांगचें थंय कोणाक मेळ्ळें लोकांक खबर आसा हांवें सांगना तेणी सांगूनी गेल्या ना सांगलें 15 आतां कितें तरी दुसरें कितें सांगलें ते विसरले म्हणा आतां हांगसर कितें जालां पळय थंय गेले अर्दे पोटा तुका बरें मास्क घालून वताचे गाडी घेवन वतालो भुरगीं बरीं शिकतालीं तें नाका तेका तें पळोवंक जायना तेंकां हे सरकाराक हा तितल्यांकूय पळोवंक जायना तिनी सगळे पळय सरकारान आसा तितले तेंच्यांनी हे लोकांक बरें पळोवपाक जाय जालें बंद चल अर्दे पोटाचेर या फूल जेवपाचें ना 3 वेळा जेवपाचें ना भुरग्यांक बरीं शिकोवपाचीं ना बरीं तेणी घर बांदचीं ना अशें ताका दिसलें म्हणून बंद केली। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।